सोनवार 15 ऑगस्ट 2026. भाग्यवंत आंकवार मारयेचे स्वर्गा व्हरोन दोबाजीक परब. मुखेल ओळ. आपल्या चाकोरणेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. लूक 1:40-8. नियाळाक आधार. आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गा व्हरोणाची दोबाजीक परब आनी आमच्या भारताचो स्वतंत्रायेचो दीस समारंभता. देवान आंकवार मारयेक कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी मुकूट घालून स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. पयल्या वाचपान देवाच्या बोळान देवाचे पुर्जेक जुदीत आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दुस्मानाच्या हातांतली मेकळी करता आनी सुटका मेळोवन घेता. देव तिका आशिर्वादान भरता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो खरी स्वतंत्रताय म्हणल्यार कितें तें बारीकसाणेन सांगता. पातोक आमकां गुलाम करता, पूण देव आमकां मोगान जिवंक आपयता. पातकाचेर झुजोन स्वतंत्र जाल्लो मनीस देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियेता. शुभ वर्तमानांत मारिया आपल्या तुस्त गितांत 3 मुखेल उपकारां खातीर देवाक वाखाणटा. आपणा सोवें देवान केल्ल्या उपकारां खातीर, गोरिबा सोवें केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी इस्रायल पोरजे सोवें दाखयल्या मोगा खातीर देवाक दिनवासता. हीच खुशालकायेची खबर मारिया आपल्या गितांतल्यान परगट्टा. आमी मारये भशेन ल्हानविकायेची चाकरां जावन गरजेवंतांक, पिडेस्तांक आनी समाजांत भायर आयलोल्यांक पावोंक आनी तांची सेवा करून जेजूचे खरे गवाय जावया. म्हजो थाराव. हांव म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान मिलाग्री ओचोऱ्यां घडटात तेन्ना मारये भशेन देवाची तुस्त करतलों आनी दिनवासतलों.